जमीन कन्वर्जन आणि टीसीपीचे 39A कलम रद्द करपाची मागणी करीत शेकड्यांनी लोकांची राजधानी पणजेत धडक। मंत्री विश्वजिताच्या बंगल्यार वेलो मोर्चा। शेळवण होडार येवपी प्रस्तावित मल्टी बर्थ कार्गो जेटीक असोल्ड्याच्या लोकांचो विरोध। लोकांनी पर्यावरण खात्याचेर हाडलो मोर्चा। जेटी स्क्रॅप करची म्हूण सरकारा लागीं मागणी। बंदरा आड पंचायतीक जागी करूंक मिराबागच्या लोकांनी केले थाली बजाव आंदोलन। प्रकल्प हाडपाक पंचायतूय जापसालदार। लोकांचो आरोप, सरपंचाक घालो घेराव। आसगाव 2 फोर व्हिलरी मध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण। पुलिशेन केलो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू। परवानगी घेतले बगर कोणाकूच फोडपाक मेळचो ना रस्ते। प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराच्या नेतृत्वाखाला स्थापन करता समिती, सांगता मंत्री दिगंबर कामत। आणि कॅसिनो कडल्यान सरकाराक मेळपी येणावळीचो काय हिस्सो महानगरपालिकेकूय मेळपाक जाय। सीसीपीत सत्तेर आयल्यार सगळ्यो गजाली घालता जाग्यार, उत्पल पर्रीकराचे आश्वासन। देशातले पहिले दहशतवाद विरोधी धोरण जारी। केंद्रान प्रहार अशें दिलें नाव। दहशतवाद काबार करपाची मोख। अमेरिकेत डिजिटल शिक्षणाचेर जास्त खर्च केल्ल्याचे उलट परिणाम। तज्ञांचो दावो, लॅपटॉप टॅबलेटाचेर भर दिल्ल्यान जेची क्षमता देंवली, सामान्य चाचण्यांत गुण कमी। ग्लोबल टुरिझम 2024 जगाक मेळटले 4 सगळ्यात भव्य म्युझियम। लॉस एंजेलिसात स्पेसशिप, अबुधाबीत काचेच्या पुलार गॅलरी, बेल्जियमात कार फॅक्टरी म्युझियम। तारिक रहमान प्रधानमंत्री जातकूच बांगलादेश सैन्यदळात मोठे फेरबदल। भारतातल्या संरक्षण सल्लागाराक परतो आपोवन दिली पदोन्नती। चीफ ऑफ जनरल स्टाफाकय बदललो।